माशेलचे बेतकी पंचायत वाठारांतली ही बुद्धकालीन गुफा. थळावे हिका वनदेवी म्हणूनच संबोधतात. मात ह्या गुफा परिसराचे सोबीतीकरण करपाची सामकी गरज आसा. बेतकी पंचायत ते खातीर यत्न करतली अशें बेतकी पंचायतीचे आदले सरपंच आनी विद्यमान पंच दिलीप नायक हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले. आयज आमी हांगा तामसुले हे आमचे मल्लिकार्जुन देवळा कडच्यान आमी फुडें येयले. हांगा आमचे फुडें सावयकार बाब रावता, हे सगळे आडीक टिमले आनी हे आमचे रामा हेंच्या हितून आमी आतां एक केव पळयली. केवीन हांगा तुळशीचे सेपीन फातरूच सारके तुळशीचे सेपीन आसा आनी हांगासरले सगळे वनदेवी अशे हांगा तेंची पुजा करता आनी तेंचे हांगासर दररोज येवन ते दियाचे वाट पेटयता. व्हडले तुमी आतां केव पळयल्यात कशे आहा ती. सो हांगा म्हणजे स्थानीक लोक वनदेवी अशें म्हणटा. स्थानीक लोक वनदेवी अशें म्हणटा. आमी आयकलेलें अशें हालींच की बुद्धाची केव कशी अशें म्हणून आयकलेलें. बुद्धाच्या टायमा वयली तेन्ना जुनी बुद्धाच्या टायमावयली केव अशें म्हणटा. पूण आतां आमी हांगा एक्चुली पळयलें जाल्यार सारकें तुळशीचें शेप आसा आनी हांगासरली लोक वनदेवी अशें म्हणप लोकांचें चालू आसा आनी पुजा पाठ जावं तेंचो वार्षिक हें आसा तें करतात. ओके. सो आतां हेची दखल बी कोणी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट बीन अशें कितें येयल्लें बीन तुमकां कितें खबर आसा अशें कितें? फाटीं हांगा येवन गेल्ले आसा म्हणून अशें आयकलां, पूण आजून तेजो फुडलो व्हडलोसो डेवलपमेंट बीन तसो कांय जालें ना. ओके. सो तुमचे एरियांनी ही आमची बेतकी खांडोळा म्हणजे खांडोळ्यात गांवान आसा. हे आमचे 2 गांव आसा, एक खांडोळा आनी बेतकी म्हणून. ओके. सारकें सिमेर कशें आसा, फुडें मागीर आमची बेतकी सीम सुरू जाता. ओके. आमचे बेतकी खांडोळा पंचायतीक पडटाय. ओके. सो तुमी आतां हेजेर कितें अवेरनेस बी कितें फुडें फॉलोअप बी हेजो कितें? हय, आमचे आतां ते प्रयत्न चालू आसा हेजो बरो हे जावचो आसा म्हणून. ओके. मागीर आतां हे पुजा करता म्हटलें न्ही तुमी, ते म्हणजे अशें वार्षिक पुजा आसता, डेली पुजा आसता काय कशें आसता? आतां जे जाग्यार हे आसा ते हांगासर उदबत्ती आनी बाकीचे तेंचे पुजा पाठ बीन तशें तेंचे चालू आसता. दिवो बीन लायता. दिवो बीन ते लायता. जे जाग्यान आसा हेर आमचो रामा खांडोळकर म्हणून आसा तेज्या जाग्यार हे आसा. ओके. सो अशे भावार्थ आसा ते लोक लायता. हय, भावार्थान लोक आसा आनी ते जो ओनर आसा हांगा जाग्याचो तो भरपूर हें करता, सेवा बिवा करता. सो ही हालींच सोदून काडली काय कशें कितें पयलीं हे खबर? पयलीं पासून चालू आसा. हां. फक्त आर्किओलॉजीच्या मनशांक हालींच म्हणजे ते आतां पावल्या. ते आतां स्थानिकांक हे सगळ्यांक खबर. सगळ्यांक वनदेवी म्हणून खबर आसा. हां. आमची जी बेतकी खांडोळा बायोडायवर्सिटीची टीम आसा तितून आमचो खास करून उमेश नायक आनी आमचो मधू गांवकर यांच्यांनी ही हांगासर ही केव आसा ही आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक दाखोवन दिल्ली आसा. सो बायोडायवर्सिटी तुमच्या कमिटीन बरें काम केलां अशें? आमचे बायोडायवर्सिटी आसा कमिटी ती बरी काम करता. जो उमेश नायक आनी मधू गांवकर हे आमचे व्हाळ बीन आसा, कनेक्टेड व्हाळ खूब आसा. जर आतां कोणाक अशी जर ही पळोवपाक बीन जाय न्ही जाल्यार तांकां लँडमार्क असो खंयचो म्हणटा तुमी? हांगासरूच एक बीग बी म्हणून हांगासर बरें व्हडलें हॉल आसा. त्या बीग बीच्या सकयले सायडीक हे केव आसा. कोणें येयले जाल्यार ते बीग बीग विचारले जाल्यार रोखडेच लागींच मेळटले. ओके. म्हणजे बीग बीच्या रोडाक घेवन सकयल अशें येवप ते? हय, बीग बीच्या सकयले सायडीक येयले जाल्यार हांगा रोखडें कोणाकूय मेळटली.